कोणेय कितलोय बोवाळ मारू आमी लोकांक मेळपाचे मेळटलेच। आमचे कार्य आमी चालूच दवरतले म्हूण काँग्रेसीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकर उलयला। आमी दुसऱ्यान बरोवन दिल्ली पत्रकां वाचिनात, आमी कितेंय करता ते स्वता करता म्हूण तो मुखार उलयला। नमन तुका गोंयकारां सोमारा वाळपय पाविल्ले। वाळपयच्या नाटेक्स गोवा खातीर निलेश परवार। ते पळय दत्तप्रसाद बी जो आसा ते खंय तरी पत्रकां कोण तरी तांकां बरोवन दिता आनी ते फक्त वाचतात। सो ते आपूण जावन कांय सांगना, तांकां आदेश येता ऑफिसांतल्यान की आयज हें पत्रक आसा तें वाचपाचें, हेजेर तुजें नांव घालपाचें, ती सायन मारपाची। सो हांव दत्तप्रसाद नायकाक कित्याक ब्लेम करूं? तेजे फाटल्यान ज्यो तकले आसात ते अशेंच पयलीं म्हणपाक पयलीं ताणें आमकां जवळ जवळ 6 फावटी तांणी प्रेस कॉन्फरन्स घेतलें की आमची ही जी चळवळ आसा लोकां भितर वचपाची ती आडोवपाचो प्रयत्न केलो। 6 प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक पडले। आमी लोकां भितर भोंवतात, तुमी लोकां भितर भोंवात, तुमी आमच्यान बरो प्रोग्राम करात। आनी ते फक्त प्रेस कॉन्फरन्स घेता म्हणटा आमदाराले कॉन्स्टिट्युन्सी भोंवनात, मागीर आमी आमदाराले कॉन्स्टिट्युन्सीन भोंवले, मागीर म्हणटा ते वाळपय वचतात, आमी वाळपय आयले। सो आमी एक्शनान रिप्लाय करता, आमी उतरांनी रिप्लाय दिना। आमची जी चळवळ आसा आमी चळवळ ही गोंयभर दवरलेली आसा आनी खंय तरी BJP ह्या आमच्या मुवमेंटाक जेन्ना आमी लोकां फुड्यान पावता, लोक आमचे कडेन सवाल डायरेक्ट सांगतात, तांच्या पोटान खंय तरी दुखलां आनी ते सोंसून घेवपाक शकना। सरकारांतले लोक जेन्ना इल्लिगल काम करतात तेन्ना ते लोकां मुखार पायंडो कितें दवरतात, आमच्या तरणाट्यां मुखार कितें दवरतात। एक वटच्यान पंतप्रधान आनी तांचे डिफेन्स तुगेले रोड नॅशनल हायवेज जे मिनिस्टर आसात नितीन गडकरी, हे जायरात करोडो रुपया जायरातीचेर ते खर्च करतात की हेल्मेट घालून भोंवा म्हणून। आनी तेंचेच एक पार्टी जी मोटरसायकल रॅली केल्यात ते हेल्मेट नासून भोंवता। सो संदेश कितें दितात तुमी लोकांक की तुमी BJPच्या वर्करांक वेगळो कायदो आनी लोकांक वेगळो कायदो। सो ही एक्चुअली निंदनीय घटना आसा, कारण तेणी अवश्य रॅली करच्यो, प्रत्येक पार्टीक अधिकार आसा आपली रॅली करपाक आनी म्हाका तेंच्या रॅलीक शुभेच्छा आसात। ते कितें काम पार्टीचें काम करता ताका आमी तांकां क्रिटिसायज करना, तेणें आमची क्रिटिसायज केली म्हणून, पूण ते अवश्य तुमी हेल्मेट घालून करात, सुरक्षीत करात, कारण प्रत्येक भुरगो जी मोटरसायकल घेवन भोंवता त्याच्या फाटल्यान आवय बापूय आसा, आवय बापायक चिंता आसा, तो BJPचो आसूं पूण ताका एक आवय बापूय आसा, थोडे भोंवता तेंची भुरगीं आसा, तेंचे सयरीं आसा, पूण मोटरसायकली इतले हें भोंवले आनी थंय कितें कदाचित वायट कितें घडलें जाल्यार दुख्ख जातलें, सगळें आमकांय दुख्ख जातलें, तेंच्या फॅमिलीकूय दुख्ख जातलें आनी एक लोकांच्या मुखार पायंडो वायट पडटलो। कारण जे लोक बेश्टे हेल्मेट घालनासतना भोंवतात तांकां आडयतात पुलीस आनी फायन दितात, आनी आयज सर्रास ओपनली हेल्मेट घालनासतना भोंवतात आनी तेजेर पुलीस कारवाई कांयच करना। म्हाज्या अपॉयंटमेंटा नंतर आनी देशभर आमी नवीन चेहरे हाडटात, युवा फेसीस हाडटात। आयज आमी जे सगळे भुरगे मुखार सरल्यात गोंयभर, आनी म्हाजे बरोबर ते खुबशे आसात, सगळे तरणाटे आसात आनी ते तरणाट्यान येवनूच ही येवजण आमी मुखार व्हेल्यात, जे येवजणी मार्फत आमी हांगा आयज पावल्ले आसात। सो खुबशे तरणाटे काँग्रेसीक एट्रॅक्ट जायत आसात। आमी मागणी करतात, आमचे जे कार्यकर्ते थोडे कुशीक आसात, ते कार्यकर्ते म्हणटा आमचो एक खामो, कार्यकर्त्यांक परत पक्षांक जोडपाचें आमचें काम आसा आनी त्या कामा खातीरच आमी आयज ही चळवळ गोंयभर केल्यात आनी त्याच उद्देशान आमी आयज वाळपय आसात।